देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां 3 म्हत्वाच्या वस्तूंची खबर सांगता। ते म्हणल्यार गरिबांक दान दिवप, मागणे आनी उपास। ह्या तिनूय तत्वांचेर आमचो क्रिस्ती धर्म एके भाशेन आदारलेलो आसा। गरिबांक दान दिवप म्हणल्यार आपल्या कडेन कितें आसा वो ना तें पळयनासतना दुसऱ्यांची गरज आपले मुखार घालप आनी तांचें जिवीत सोंपें करूंक तांकां आदार दिवप। उपास म्हणल्यार आपल्याच्या पोटाची भूक मारून आपल्याचें चिंतिनासतना दुसऱ्यांच्या जिविताचें दायज तांकां दिवचें। आमच्या जिवितांत उपास करून दोणवण जावन आमचें जिवीत जेजू सारकें करूंक तोजवीज करप। आनी मागणें म्हणल्यार आमचो देवा लागीं करतलो संवाद, एके भाशेन आमचें आनी देवा मदें जाल्लें एक उलोवप। ह्या वस्तूंचे आयज आमकां जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान उगडास करता। पूण आमी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत हीं तत्वां पाळून हाडूंक आनी तांचो आमच्या जिवितांत उपयोग करूंक आमी तोजवीज केल्यात काय? प्रार्थुया। मोगाला बापा, तुजें उतर मांडून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर खुशाल रावात, परवाशान रावात।